ओबीसी आरक्षणाविषयी सगळी प्रक्रिया पुराय करून फायल आयोगाकडेन धाडून दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। आयोगाचे अधिकारी फुडली प्रक्रिया पुराय करून ही फायल वेंचणूक आयोगाकडेन धाडून दितले आनी फुडल्या 10 दिसां भितर ओबीसी आरक्षण जाहीर जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। आम्ही ओबीसी कमिशनाकडे ऑलरेडी दिला। ओके, ओबीसी कमिशन 8 ते 10 दिसांनी सगळे रेडी करून स्टेट इलेक्शन कमिशनाक धाडटलो। आमकां रिजर्वेशन्स करपाचे आशिल्ली म्हणून आम्ही कोर्टा कडेन थोडोसो टायम मागलेलो, कारण सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवन आमकां इलेक्शन्स घेया म्हटली तेन्ना ट्रिपल टेस्ट घेवपा खातीर नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ पंचायत इज एन एलिजिबल, ओनली डायरेक्टर ऑफ पंचायत ट्रिपल टेस्ट घेवंक शकना, जाल्यार ट्रिपल टेस्ट जे ओबीसी कमिशना सारकिल्ले ऑर्गनायजेशन्स म्हणजे जे कमिशन्स आसा ओबीसी कमिशन हे करपाक शकता। आनी ताका थोडोसो टायम जाय आशिल्लो, म्हणजे समाजांतल्या मागासलेल्या घटकाचेर खंयसरूच अन्याय जावचो न्ही। ओबीसी करता आसतना ज्या ओबीसी समाजात जे पोट जाती आसात तांकांय रिप्रेझेंटेशन पंचायतींनी मेळपाक जाय, जे ताजो हेतू क्लियर आसा। एखाद्या वेळी खारवी समाज आसतलो किंवा दुसरो समाज आसतलो जो ओबीसीच आसा तांकांय रिप्रेझेंटेशन मेळचें म्हणून ते रिजर्वेशन्स आशिल्ले, म्हणजे तितून 19 आनी ज्यो पोट जाती आसा तांच्या खातीर मेळचे हो उद्देश आशिल्लो। आनी ते डिटेलान करपा खातीर टायम जाय आशिल्लो म्हणून आमी पोस्टपोन करपा खातीर मागिल्ले। आमचो मुळात बाकीचो हेतू कांयच नाशिल्लो। टायमार इलेक्शन घेवपा खातीर आमी सदोदीत तयार आसा।